बाय रुई अलेक्सो कोएलो वास्को गोंयचो सादर करता कविता वॉइस पातीव. घोमट्यान स्टेथोस्कोप वॉइसाक सोबयता. एका महान मनशाक पुरस्कार घालता तसोच जाता. सगळ्या परस वॉइसाक चड माड मेळटा. सोयेच्या पोंतांतल्यान दुयेंतीची तपासणी जाता. व्हडली हॉस्पिटलां बांदली बरे वॉइस नात कसलो फायदो. वॉइसाक तर बरी सुविधा दिनात तो परदेसांत पावलो. जायते शिकचे पडटा जाणवाय वाडयता देवानूच विचून काडलेलो. मोगान सेवा करता सगळ्याकूच पावता मनशां भितरलो. स्ट्रेचर धांवता तसो वॉइस धांवता ओटींत हाजीर जाता. सुर्यांनी आनी कात्रींनी खेळून पिडेस्तांक नवो जल्म दिता. ताचे हातूच चमत्काराचे देवाचेर विस्वास दवरून फुडें सरता. आपल्या भोडाचेर तो पातयना देवाचो आदार ताका जाय पडटा. सोदवाड करून बरी मेशिनां आयल्यांत वॉइसाक खूब फायद्याचे. दुयेंतीक हात लायनासतना ऑपरेशन करता देवाचेंच देणें. फेरेक पिडा मेशिनाचेर रोकडीच मेळटा अजाप न्हय तें. ह्या फुडें आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स रोबोटांत घालून चमत्कार पळोवचे. वॉइसा कडल्यान केन्नाय चुको घडटात देवाच्या हातांत घालचे. आमचे भाशेन तोवूय एक मनीस सोंसणिकायेन फुडलें पावल मारचें. सगळे वॉइस देव म्हूण सोजमो नाकात, सांबाळून रावचें. केन्नाय संवसार वॉइसाक भुलयता मागणें चड गरजेचें. आदीं शापाय शामायने आमची इलाज करून बरी गेली. दोंगरां वयलीं पानां पाडां हाडून आमकां पिवयलीं. भुरग्यांक जल्म हाडून आपल्या नातरांक वाडयलीं. आतां आमकां फॉर्मास आनी हॉस्पिटलां जाय. ना जाल्यार आमी मेली. देव बरें करूं.